नमस्कार. गोवा टुडे अपर्णा बडीगराचो योकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. टीएमसी मगो युतीचेर शिक्को. बीजेपी घातकी. ममताक घेवन मगोची नवी सकाळ. ममताचे दिल्ली सावन गोया मेरेन, वाराणसी सावन कोविडा मेरेन बीजेपीचे फारार फार. एनसीपी टीएमसी मर्जर कायद्याक धरून ना. चर्चिलाक अपात्र करूंक एनसीपीची सभापतीक फिर्याद. मर्जराचेर अजून सभापतीची अधिसुचोवणी ना. चर्चिलाचे हुमकळे. पीडब्ल्यूडी रिक्रुटमेंट स्कॅमा उपरांत एफडीए एक्सपोजे फिक्स केल्ल्या उमेदवारांक खंय आदींच अपॉइंटमेंट लेटरां. पेपर सेट. मंत्री विश्वजिताचो आशीर्वाद. काँग्रेसीन काडले पुरावे. वासना कांड करपी मंत्र्याचे नाव काँग्रेसीन केले. राज्यपाला मुखार उघड. मंत्र्याक काडून उडोवचे म्हणून मागणी. मंत्र्याचे नाव जाय जाल्यार बीजेपीन खंय राज्यपालाक विचारचे. प्रधानमंत्र्याची गोंयचो धरून 12 बीजेपी शासित राज्याच्या मुख्यमंत्र्याबरोबर बसका. राज्याच्या सुप्रशासनाचेर 4 वरां. मुख्यमंत्र्याक भौदीक. मुख्यमंत्र्याक काशी दर्शन. पत्रादेवी ते बांबोळे 4 लेन जुवारी पूल. मडगांव वेस्टर्न बायपास. पोर्ट कनेक्टिव्हिटी रोड डिसेंबराक उक्तावणाक तयार. एअरपोर्ट एक्सप्रेस वे. ऑब्झर्वेटिव्ह टावराची बुन्याद. आणि काँग्रेसीचे आमदार उरले 2. थोड्याच दिसांनी सगळ्यांक कळटले. ज्युनियर राणेचे फेसबुकार शिनाल. सिनियर राणेच्या राजकीय संन्यासाच्यो बंदता. टीएमसी मगोची युती गोंयात जिखतली म्हूण बंगालाची मुख्यमंत्री टीएमसी सुप्रीमो ममताक विस्वास. टीएमसी मगोचे युतीचेर शिक्को. ह्या युतीक लागून बीजेपी खंय भिल्या. आपूण पयली मनीस, आपूण ब्राह्मण. बीजेपी कडच्यान कॅरेक्टर सर्टिफिकेट घेवपाची आपल्याक गरज ना म्हूण ममताची जाप. वेंचणूक लागीं पावली काय गंगा स्नान करता म्हूण तोमणो. कोविडांतली परिस्थिती वयर काडली. पणजे एसएजीच्या ग्राउंडार टीएमसी मोगोच्या युतीचेर ऑफिशियल शिक्को. टीएमसी बरोबर युती केल्ल्यान मोगोक बळ. गोंयांत बीजेपीक वयर काडली मोगोन. तांणी घात केलो. आतां टीएमसीक बरोबर घेवन खंय मोगोची नवी सकाळ. मित्रांनो, आज एक गोंयचो नवो दीस, नवी सकाळ. नरकासुराचो वध, पॉलिटिकल नरकासुरा नाजाल्यार आनी कोणी कितें म्हणत पत्रकार. आमकां नरकासुराचो, पॉलिटिकल नरकासुराचो वध करपाक जाय. आनी हे फक्त मोगो आनी टीएमसी करूं शकना. हातूंत तुमचो सगळ्याचो, गोंयच्या लोकांचो सहभाग जाय. तांचो पराभव करप हो एकूच उद्देश. आनी नवे गोंयांत कितें तरी बरें दिवप. आयच्यान ही नवी युती गोंयांत सुरवात जाल्ली आसा. तिचे बरोबर सगळ्यांनी रावचें. गोंयभर तुमी ताचो प्रचार करचो. सेंटर धरून गोंय मेरेन ममताचे बीजेपीचेर फारार फार. अरे हम तो इंसान है. I also belongs to a Brahmin family. I am also a Brahmin. इसी के लिए बीजेपी का पास मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने का जरूरत नहीं है. पहले बीजेपी को बोलना चाहिए, चुनाव आते हैं तो गंगा में डूब जाता है. चुनाव आते हैं तो उत्तराखंड में जाके मंदिर का अंदर बैठ जाता है. और कोविड में जब लोगों ने मरता है वही माँ गंगा में भसा देता है. जनता को क्रिमेशन भी नहीं करने देता है. माँ गंगा को अपवित्र किया है. होली गंगा को आराम शुरू करे. गोविंदजी लवी सकाल लेना है तो दिल्ली का दादागिरी, अनक्का नक्का, अन्न नक्का, अंका नक्का.
मोगो TMC युती जिखपाचो दावो. Save Goa from BJP, save Goa from disaster. अगर ये दोनों पार्टी एक साथ में काम करेगा तो कोई आदमी हम लोग को रुकने नहीं सकता है. हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम दिखाएंगे, हम मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन बीजेपी को पास बेचने के लिए तैयार नहीं है. TMCची अस्नोड्या बस स्टँडारूय सभा जाली. थंय किरण कांदोळकराचे घरकान्नीक घेवन शक्ती प्रदर्शन. अशी जागृताय करूया. तृणमूलच्या नावान टीएमसीच्या नावान आमकां एक चळवळ करपी महिला मेळ्ळी आहा. चळवळ करून जेणे आपल्या बंगालात आणि देशान जे नाव कमयले असले आमकां जी महिला मेळ्ळी आहा तिच्या वांगडा तिच्या पावलार पावल करून फुडें वचचें आनी भारतीय जनता पार्टीच्या भ्रष्ट सरकाराक घरा धाडया. गोयची नवी सकाळ घडोवन हाडया युतीच्या सरकारान. लोकांकडे जनतेकडे हांव विनंती करता की ह्यो फावटी युतीचो फुल स्विंग सरकार तुम्ही दियात आमकां. आमी चलोवन दाखयता सरकार कसो चलोवंक जाय पळय तो. एनसीपी टीएमसी मर्जर कायद्याक धरून ना. चर्चिलाक डिस्क्वॉलिफाय करचो म्हूण एनसीपीची सभापतीक फिर्याद. चर्चिलान सोमारा एनसीपीचो विधिमंडळ गट टीएमसीन विलीन जालो म्हूण सभापतीक कळयल्ले. ताचो एनसीपीचो प्रदेश अध्यक्ष जुजे फिलिपाचो सभापतीक अर्ज. चर्चिल हुमकळा तो टीएमसी आमदार म्हूण अजून तरी विधानसभेची अधिसुचोवणी ना. ते पार्टीन मर्जर जावपाक ते हितून एक्सिस्टिंग MLA हा वो ना. when you do the merger with the other party, the existing MLA has to be in that party. जो चर्चिल बाब जो आमचो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो जो MLA असलो आमदार असलो तो आयज ते पार्टीन गेला. आमी आमचे ऑब्जेक्शन ऑफ पिटिशन आमी ऑलरेडी आमी ए ग्राउंडाचेर आमी तेजे कडेन फायल केला. सो इट इज अप टू द स्पीकर how to decide about it. चर्चिल बाब जेन्ना दुसरे पार्टीन जेन्ना गेलो जर थंय मर्ज ताका जावपाक ऑलरेडी देर लेजिस्लेचर अवेलेबल टू गेट इट मर्ज. हो इशू आहा द डिबेटेबल इशू. वी आर एक्झामिनिंग दॅट. सो टुडे इफ यू लुक एट इट इज ओनली चर्चिल हू हॅज जॉइन्ड. नो पर्सन. द एक्झिक्युटिव्ह कमिटी इज इंटॅक्ट. Deemed, he says this is a deemed merger. Now we can take the same argument under section 2A, and when you are at any point of time going into changing the floor to another party without the consent, without the permission, it amounts to direct disqualification. Now Churchill is open secret, he has joined officially yesterday to our TMC local party. चर्चिलान मर्जराचे पत्र सभापतीक दिले. एनसीपी चर्चिलाक अपात्र करूंक मागता. सभापतीचे अजून चर्चिल टीएमसी आमदार अधिसुचोवणी ना. कायद्यान चर्चिल अजूनय एनसीपी आमदार. सभापतीचे अधिसुचोवणे आदींच चर्चिल टीएमसीन गेल्ल्यान जुजेचे अपात्रताय अर्जाक सध्या वजन. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार. बीजेपी आमदारान एक्सपोज केल्ल्या PWD रिक्रुटमेंट स्कॅमाचो बोवाळ सुरू असतानाच काँग्रेसीचो आनी एक एक्सपोजे. FDN खंय मंत्री विश्वजिताच्या आशीर्वादान रिझल्ट पेपर डिक्लेअर जावचे आदींच फिक्स केल्ल्या उमेदवारांक अपॉइंटमेंट लेटरां पावली. फिक्स केल्ल्या उमेदवारांचे पेपर सुद्धा भितरल्या भितर सेट. एक्टिंग डायरेक्टरूच खंय कसलोच धरबान नासतना रिक्रुटमेंट प्रक्रिया करता. आता फूड अँड ड्रग्साक वेगळे वेगळे पोस्ट तेणी एडवर्टायज केल्ले आनी तेजी एग्जामूय जाल्यात. फूड अँड ड्रग्साचे ह्या हितून सारके गोडबंगाल करता. एक भितर सामको मेन एग्जाम कंडक्ट करून मार्क्स आनी पेपर जो बरयता मार्क्स तो विश्वजीत राणे. ताका साथीदार तेजे एग्जाम हें सगळें कंडक्ट करपाचें ज्योती सरदेसाय, द अनक्वॉलिफायड एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ द फूड्स अँड ड्रग्स. एग्जाम जो कंडक्ट करता तेणी खंयचे तरी दुसरे एजन्सीक अप्रोच करपाचो आसता एग्जाम कंडक्ट करपाक. हांगा पोस्ट कोण घेता, रिक्रुटमेंट कोण करता, ज्योती सरदेसाय. पेपर सेटिंग कोण करता, ज्योती सरदेसाय. पेपर एग्जाम कोण कंडक्ट करता, ज्योती सरदेसाय. आनी असेसमेंट कोण करता, ज्योती सरदेसाय. थोडे LDCंक यूज करून. तेंगेलो जो बाबा आसा मिनिस्टर बाबा
तेणी ताजे नंतर लिस्ट दिलें ह्या भुरग्यांक सिलेक्ट जावपाक जाय. थंय पेपर खूब जे ते फेल जाले ते पेपर चेंज केल्ले गेले. जांकां मार्क्सूच पडनाशिल्ले त्यांची एग्जाम परत ज्योती सरदेसाय हांव नांव घेता स्पेसिफिकली. ज्योती सरदेसायान हे पेपर सगळे चेंज केले. तेणी जे ओरिजिनल भरलेले जे फेल जाले ते पेपर एका स्टाफाक सांगून थंय जळयल्यात. तेजे नंतर नवीन पेपर भरले, आन्सर बरयली, तांकां मार्क्स जे आशिल्ले तितले एडजस्ट केले आनीक त्या भुरग्यांचे जे रोल नंबरान ते बरोवपाक जाय आशिल्लें त्या भुरग्यांक ते पेपर घेवन मंत्री स्वताक आनी थोडे तेंचे ऑफिसर त्या कॅन्डिडेटां वचोन त्यांच्या हातीन ते रोल नंबर बरोवन घेतले. विश्वजीत राणेच्या डिपार्टमेंटान हें पयले फावट जायना. तेजे लिस्ट खंयच आवट जायना कॅन्डिडेट सिलेक्ट जाल्ले, पूण कॉल लेटर्स पावता, सॉरी अपॉइंटमेंट लेटर्स. कितें तरी मुद्दे काडात, काम करात. ग्राउंड रिलेटेड जे पक्षाचो अध्यक्ष जावन ना तो जाला ड्रायव्हर राहुल गांधीचो. तो राहुल गांधीची गाडी बी अनफीट ड्रायव्हर. हांव जर आसलो राहुल गांधीच्या जागेन ताका गाडी चलोवपाक बी संदी दिवपाचो नाशिल्लो. आयज गिरीश चोडणकराक खबर आसूंक जाय की बाबा आपूण पयलीं पंचायताक रावतलो, तेजे नंतर आपूण म्युनिसिपल कावन्सिलर जातलो, तेजे नंतर जिल्हा परिषद मेंबर जातलो, तेजे नंतर आमदार जातलो म्हणून हे काही सगळे कडेन सगळ्या लेवलाचेर तो कसोच निवडून येवंक शकना. इतले मजगती गोवा फॉरवर्ड PWDचे रिक्रुटमेंट स्कॅमाची फिर्याद घेवन वेंचणूक आयोगाकडे पावले. All indications are that there is massive recruitment fraud happening in the state on the eve of the assembly election. So आम्ही इलेक्शन कमिशनाकडे इंटरव्हेन्शन मागला ह्या मॅटरान आणि आम्ही CEO गोवा जो आसा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हाज्या थ्रू इलेक्शन कमिशनाक अर्जंट पत्र केला की इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियन हाजेर इंटरव्हेन्शन करचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची 12 बीजेपी शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर वाराणसीन बसका. सुप्रशासनाचेर 4 वरां मुख्यमंत्र्यांक प्रधानमंत्र्याचे बौद्धिक. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतूय बसकेक आशिल्लो. प्रधानमंत्री 2 दीस जाले काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोराचे उक्तावणाक वाराणसी आशिल्लो. थंय बसका जाली. विधानसभा वेंचणुकाचे फाटभुंयेर बसका म्हत्वाची. मुख्यमंत्र्याक काशीचे दर्शन के लिए जाना जाता है और प्रधानमंत्री का भी प्रयास है कि काशी में धार्मिक टूरिज्म या टूरिज्म को बढ़ावा मिले. तो आप इसको कैसे देखते हैं, किस तरीके से? मैं चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे पहुँचा था तो डेफिनेटली माननीय प्रधानमंत्री ने इस आज़ादी के अमृत महोत्सव अवसर पर ये धार्मिक टूरिज्म के काशी के लिए बढ़ावा दिया है. तो इसके पूरे वर्ल्ड में ये धार्मिक टूरिज्म बोल के बढ़ेगा ऐसा मुझे लगता है और इसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि भी पूरे विश्व भर में मिलेगी और धार्मिक टूरिज्म के रूप से मैंने काशी का टूरिज्म बढ़ेगा. पत्रादेवी ते बांबोळे 4 लेन जुवारी पूल मडगाव वेस्टर्न बायपास पोर्ट कनेक्टिव्हिटी रोड 29 डिसेंबराक उक्तावणाक तयार. मोपा एअरपोर्ट एक्सप्रेस वे आणि ऑब्झर्वेटिव्ह टावराची बुनियाद घालपाची तयारी. PWD मंत्री पावसकार दिल्ली केंद्रीय मंत्री गडकरीक मेळ्ळो. हायवे कामाचो रिव्ह्यू दिलो. केंद्रान मंजूर केल्ल्यातल्या 1000 कोटी खंय अजून येवचे आसात. काँग्रेसीचे आमदार उरल्यात 2 कित्याक ते थोड्या दिसांनी कळटले म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजिताचे फेसबुक अकाउंटा वयल्यान शिनाल. रवीच्या बीजेपी एंट्रीक फडणवीस काँग्रेस सायकल पार्टी जातली. सिनियर राणेचो आशीर्वाद मेळटलो म्हूण उलयल्लो. राणे अजून आपूण काँग्रेसूच म्हणटा. आता विश्वजितान नवे सूत्र सोडला. आयज विरोधी पक्ष नेते असो काय त्यांचे आमदार असो, आमदार उरले 2 आणि ते 2 कित्याक म्हणटा ते तुमकां काही दिसांनी कळटले की कित्याक 2 म्हणटा. आयज विरोधी पक्ष नेते असो काय त्यांचे आमदार असो, आमदार उरले 2 आणि ते 2 कित्याक म्हणटा ते तुमकां काही दिसांनी कळटले की कित्याक 2 म्हणटा. आयज विरोधी पक्ष नेते असो काय त्यांचे आमदार असो, आमदार उरले 2 आणि ते 2 कित्याक म्हणटा ते तुमकां काही दिसांनी कळटले की कित्याक 2 म्हणटा. प्रतापसिंग राणे साहेबांचा आशीर्वाद प्राप्त झाला की सायकल पार्टी होणार आहे, 2च उरणार आहे. That I am quitting my party is a fig of the imagination. I am not leaving my party. I belong to the Congress party. काही दिसा फाटी सिनियर राणे बीजेपीत चल्लो म्हूण चर्चा जाल्ली. फडणवीसान रवीच्या बीजेपी एंट्रीक जाहीर उलोवन दाखयल्ले. सिनियर राणेन वाद थंड केलो. आता ताचो ज्युनियर एक परत सूत्र सोडटा. आयज तुम्ही पळया की विरोधी पक्ष नेते कांयच उलयना. आयज विरोधी पक्ष नेते असो काय त्यांचे आमदार असो, आमदार उरले 2 आणि ते 2 कित्याक म्हणटा ते तुमकां काही दिसांनी कळटले की कित्याक 2 म्हणटा. पूण त्याच बरोबर तुम्ही पळया की सेन्सेशनायज करपाक कितें तरी मुद्दे काडात, काम करात. ग्राउंड रिलेटेड जे पक्षाचो अध्यक्ष जावन ना तो जाला ड्रायव्हर राहुल गांधीचो.
ज्युनियराच्या पोस्टार सिनियराच्या राजकीय संन्यासाचं वदंता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मिळूया. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. चर्चिल टीएमसीन वच्चे पयलीं खंय बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्षाक मेळिल्लो तेच सूत धरून आप चर्चिलाक करप्ट म्हणटा. बीजेपी कडेन लागचार राखून चर्चिल खंय तांच्यो केशी भायर सरूंक दिना. बाणावले आपाचो फुडारी कॅप्टन वेन्झी म्हणटा बाणावलेकारां मुखार भ्रष्टाचारी काय प्रामाणीक उमेदवार असो पर्याय आसा. बाणावलेकारांनी आपाक संद दिवची. चर्चिल आलेमांव टीएमसीत वचचे पयलीं आपल्याक मेळिल्लो. चर्चिल योग्य वेळार योग्य निर्णय घेता म्हूण बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष उलयता. आमचे कडेन ते उलयल्ले की ते खंयचे तरी एखाद्या राजकीय पार्टी भितर वचपाचे आसा. बऱ्याच जाणांक दिसता की आमी तांकां हांगा थंय वच म्हणटात. तशें कांय ना. फायनली ते सिनियर आसात, तांकांय खबर आसा खंय वचूं जाय, कितें करपाक जाय. त्यामुळे ते योग्य वेळार योग्य निर्णय घेतात. पण एक गोष्ट आसा की गेली 5 वर्सां ते आमचे बरोबर बरेच वेळा आमकां आमचे बरोबर आसताले. ती एक बरी गोष्ट आसा. तानावडे उलयला ते धरून आपण चर्चिलाचो बीजेपी कडेन लागचार वयर काडलो. फाल्यां कितेंय बीजेपी सांगत तेंच ते करूं पडटलें. ना जाल्यार तेगे ज्यो केस आहाय, जे करप्शनाचे चार्जीस आहाय, जे सगळे इल्लिगल तेणें केलो आहा, हे सगल्यो केस तेगे वयर सरतल्यो. आनी ह्यो केस वयर सरपाक नाका म्हूण तो तानावडे सांगून भायर सरता. आज बाणाल्यांत एक ऑनस्ट पॉलिटिक्साची गरज. आज बाणाले लोकांक एक करप्ट पॉलिटिशियन आणि एक ऑनस्ट आम आदमी पार्टीचो उमेदवार हेजे मदें अंतर दाखोवन दिलो हा. बाणालकारांक एक चॉयस आहा एक चेंज करपाक. सो टुडे दीस इज अ अपील टू गोवन्स ऑल ओवर गोवा. डोंट गेट ब्लफ्ड विथ दीस पीपल. दे हॅव बीन ब्रॉट last moment 3 months before election to ensure that BJP wins, to ensure that the Salset and South Goa votes get splitted. प्रुडंटा खातीर सव्यो डायस. वासनाकांड करपी त्या मंत्र्याचे नाव राज्यपालाक सांगला. ते आता मुख्यमंत्र्याक आणि बीजेपीच्या अध्यक्षाकूय कळटले. सरकारान ताका मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाची तयारी करची म्हूण काँग्रेसीची शिटकावणी. काँग्रेस वासनाकांड मंत्र्याचे नाव घेवन राज्यपालाक मेळूंक पावली राजभवनार. कितल्यो केशी घाल्यो म्हूण खंय फाटी सरचे ना. जशें हे कांड सगळ्या गोंयकारांक खबर तशेंच राज्यपालाकूय खंय खबर आसूये. राज्यपाल हांवें ऑलरेडी ट्वीट केल्लो आसा. राज्यपालाक मेळोन हांवें राज्यपालाक ऑलरेडी काल हें केल्लें ताका सांगलेलें काल मेळोन तेन्ना. आनीक ताका सांगलां तूं हे ऑलरेडी तूं ह्या एका हेजेर एक्शन घे म्हणून. तेणी कितल्यो कोणाचेर केसी घातल्यो आनीक दबाव हाडलो. जशें गोंयचे सगळे लोकांक ही गजाल आतां सगळी कळयली आसा. कोण इनवॉल्व आसा, कसो इनवॉल्व आसा, कोण प्रोटेक्ट करता, ती म्हाज्या कोतान म्हाका दिसलें की गव्हर्नराकूय तें खबर आशिल्लें. आतां अध्यक्षाक अपील केलें हांवें बीजेपीच्या सदानंद शेट तानावडे की ताणें राज्यपाला मेळचें. जर ताका सामकीच गाय आसा, तो सामको असो दिसतालो की नांव कळ्ळे बरोबर ताका तो सॅक करतलो म्हणून. सो हांवें ताका सकाळीं सांगलां, गव्हर्नराक सांगलां, अजून सुद्दां सॅक केलें ना. एका टायट ड्रायव्हराक लागून कदंबाचें नांव घाण. पत्रादेवी सावन पेडण्या पॅसेंजराक घेवन कदंबा आयिल्ली. आदी पॅसेंजराच्या लक्षात हो प्रकार येवंक ना. कदंबा बस स्टँडार लागतकच पॅसेंजर गेल्या उपरांत ड्रायव्हरा कडेन कांय लोकांचें लक्ष गेलें. सामकोच टायट. ताका देंवयलो शुद्धीर नाच. कंडक्टर म्हणटा तिका तो टायट म्हूण खबर ना. पॅसेंजरांचो वेळ बरो. तुजें नांव कितें रे? हांव
हो कदंबाचो ड्रायव्हर पत्रा देवी सावन पेडण्या पॅसेंजरांक कसो घेवन आयलो ताचे ताका आनी देवाक खबर. ड्रायव्हर खंयसून हाडले तूं पॅसेंजराक? तूं ड्रायव्हर न्हू? बस स्टँडार गाडी खाली जाल्ले कडेन कांय लोकांक तो टायट म्हूण कळ्ळो. देव म्हणल्यार देवंक तयार ना, तशीच गाडी चालू करता. नाव कितें देव सायडीक घे स्टार्ट मारता गाडी. गाडी फुडल्यान आसा. अरे गाडी हांव घेता. अरे बाबा तुला चांगला स्टार्ट मारू नका रे. हांव मारता रे. हँडब्रेक बोर्ड. कंडक्टराक विचारल्यार तिच्या राज्याक कांयच खबर ना. पत्रा देवी ते तुमकां खबर नासलो तो टायर्ड आसलो म्हणून? खबर नासली म्हाका पियाला. म्हाका सांगा सकाळी तो ड्युटी जेन्ना जॉईन जाता तेन्ना टायर्ड नासलो तो? ना ना मागीर बशीनच घेतल्यान तेणी काय? म्हाका काय खबर ना कित्याक हांव बसीन आसता न्हू तो फुडें आसता म्हाका कित्याक खबर ना तेची. पेडणे कदंबा ऑफिसांतल्या ड्रायव्हराचो प्रताप खंय डेपोच्या कानार घाला. पत्रा देवीच्यान तो हांगसर लोकांक पॅसेंजरांक घेवन येयला आनी आतां समजा एक्सिडंट बीन जाल्ले जाल्यार कितें करपाचें जालें? आतां हेचेर एक्शन घेतले काय तुमचे डिपार्टमेंट? आमच्या आतां डिपार्टमेंटाक हांवें कळयलें न्हू अशें जालें म्हणून. कंडक्टरानूय कळयलें हांवेंनूय कळयलें. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगी म्हणी. उपद्रवी जनावरांकडच्यान शेतां भाटाक राखूंक सरकारान पावलां उखलची, ना जाल्यार शेतकारांक आर्माच्या लायसनाची प्रक्रिया सोपी सुटसुटीत करची, आर्म दुसऱ्याच्या नांवार ट्रान्स्फर करूंक दिवचे म्हणून 70 शेतकरी मंचाची वाळपयलेली. जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन. सरकार रानदुकराक मारूंक सूट दिता मात आर्माचेर निर्बंध. बीजेपीचो आदलो खासदार बागायतदार नरेंद्र सावयकारूय रॅलीक पावलो. जे प्राणी आमकां त्रास करता आमच्या बागायतीन त्यांचा बंदोबस्त करचो म्हणून आमी सरकारा कडेन बरेच वेळा मागणी केली, पण तेतूर कितें निष्पन्न जावंक ना म्हणून आमी एक कमिटी काडली आनी त्या कमिटी तर्फे आमी सगळ्या शेतकरी भावांक सगळ्यांक विनंती केली की तुमी आंदोलनाक आमचे जॉईन जावचे म्हणून. त्या प्रमाणे आज आमी जी पत्रकार दितले तेतूर अशें आसतालें की खेती, माकड आनी डुकर हेंचो बंदोबस्त करचो, आमचे बंदुकीचें लायसन आमकां दिवचें, आमचे बंदुकीचे जे जाणट्यांचे नांवार जे बंदूक आसात ते फाटल्यान रिन्यू करचे त्याच्या कुटुंबाक कोणाकूय तरी जबाबदार मनशाक. सरकारान जे आमकां परमिशन दिलें तें अर्धवट परमिशन. अर्धवट म्हणण्यापेक्षा जे मूळ आमचे जे मागण्यो आसात तातूंतलो एकच पार्ट परमिशन दिल्या कारणान आमकां हे पाऊल उखलचें लागलें. आज आमची खूप भाटां बेसां आसात, पूण आमकां आज स्वताक म्हाज्या रेस्टॉरंटाक जर नाल्ल जाय जाल्यार म्हाका विकतो नाल्ल हाडचो पडटा. तेन्ना शेतकरी मंचाक आसा हांचे जे प्रश्न आसात जे उपद्रवी प्राणी म्हणून घोशीत करपाचे किंवा बंदुकेचे लायसन तांकां जी पळय ती सगळे प्रक्रिया आसा ती सुरळीत करपाची हाका आसा तो ताका आमचोय तेंको आसा. गोवा बागायतदार संस्थेच्या वतीन जी गोंयच्या शेतकऱ्यांची संस्था आसा त्या संस्थेच्या वतीन आमी ताजो पाठपुरावो करीत आसात त्या संदर्भांत. तेंच्या वांगडा आमची एक भावना व्यक्त करपा खातीर खरें म्हणजे म्हणून आमी हांगासर उपस्थित आशिल्ले. एक सगळे जाण जर एकठांय रावले आनी हाचो जर सातत्यान पाठपुरावो करीत रावले जाल्यार निश्चितपणान हातूंत यश मेळटलें. विजनरी क्रेडिट सरकारी सोसायटीन पैसे बुडिल्ल्या डिपॉझिटरांची मडगांवां जिल्लोधिकारी कचेरी मुखार काळे बावटे घेवन सभा जाली. सरकार खंय बँकेच्या संचालकाक मॅनेजराक साल्वार करता. डिपॉझिटर 2 वर्सां जाली सरकारान मदीं पडून बुडीत पैसे मेळोवन दिवचे म्हूण मागतात. सरकारान 3 दिसांचो प्राझ ना जाल्यार सरकार पक्षाचे उमेदवार वळूंक खंय घराघरांनी प्रचार सुरू करतले. They have done no investigation. They have just protecting the accused, and we are going up and down. We are writing 200 letters. We have met MLAs 25 times, more than 25 times, the CM more than 5 times, and they are only giving false assurance. If this is not done in 3 days, all our depositors would be ensuring that the BJP government, BJP MLAs are defeated in assembly election of February. For sure they'll be defeated, and we'll be going door to door and we'll be campaigning against them. आम्ही निवडून आलेले मनीस आहे, पण आमचे सेवेक आज ते आमचे सांगतात ना आमची मागणी ऐकना. ते आमचे 3 डिमांड आसा.
सगळे पावटी आमी तेच रिपीट करीत असतात पण वयल्यान ते कितें करतात ब्लेम आमकां करतात म्हणटा आमी डिपॉझिटर गुन्यांवकार हातून हे सोसायटीन पयशे घालपाक ते म्हणटात गुन्यांव आमचो पण म्हजो प्रश्न आमच्या सरकाराक आनी आमच्या सगळ्या डिपॉझिटराचो प्रश्न तुम्ही आमचे सेवेक बसलेले आसात तो तुम्ही करतात कितें वास्को एकली बायल बायन पडली लोकांचो बोवाळ जाल्या उपरांत फायर ब्रिगेडीन येवन तिका साल्वार केली फुलां काडूंक गेल्ले कडेन खंय पाय निसरून बायन पडली लोकांकडच्यान खबर कळटनाच दाजी साळकरान खंय ताकतिकेन पुलीस आनी फायर ब्रिगेड आपयली तिका चिखले हॉस्पिटलांत व्हेली तिची भलायकी खंय हुस्को करपा सारकी ना ती बायन पडल्या आनी रातवाक धरून उबी आशिल्ली तेन्ना तिका आमी जे इमिजिएटली लेटर काडली आमी 4 जण फायर फायटर येयले एक लिव्हिंग फायर ड्रायव्हर आशिल्लो देंवले 2 जाण देंवले ती देंवनाका पळयलें आमी येता आमी अर्देक रावले तिका हातीक धरून वयर काडली तेन्ना मागीर तिका पुलीस येयले पुलिशेन तिका मागीर ट्रिटमेंटाक कोर्टेज हॉस्पिटलांत येयली तिका कांय डेंजर ना बरी हुशार आसा त्या बायन एक आमची म्युन्सिपालिटीची वर्कर टेम्पररी वर्कर ती फुलां काडपाक गेली दिसता ते आनी ती भितर पडली म्हणजे हांगा कितें हांगा कोण ना हांगा कोणाक काय कळना कित्याक फूल जंगल आसा पूण आमच्या हांगा शेजारी एक पल्लवी सरमळकर म्हणून आहा ताका तेचो आवाज आयकपाक येयलो आनी तेणी तुरंत दाजीक फोन मारलो दाजीक फोन मारतना दाजीन पुलिसांक धाडले पुलीस येयले हांगा पुलिसान खरेंच बरें काम केलें आनी रोखडेंच मागीर फायर ब्रिगेडूय येयली आनी त्या बायलेक काडली आनी ताका आतां आमी चिखली हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलेलें आसा पुलीस अँड फायर ब्रिगेड क्विक एक्शन घेतले तेंच्यानी इलेक्शन घट करपाच्या नांवान बीजेपी एक फुडाऱ्यांची एंट्री करता खरी मात पक्षाच्या आदल्या फुडाऱ्यांची अवस्था दिसूंक लागल्या वास्को उपरांत साळगांव शिवोलेचे आदले आमदारूय सादूर उलयतात परुळेकार म्हणटा जयेशाक घेतलो म्हूण कांय ना तिकेट आपल्याकूच फुडें कशें कितें तें पळयता मांद्रेकार म्हणटा वेंचणुकेच्या तोंडार पक्ष बदल नवे न्ही आयज तो भारतीय जनता पक्षान एंट्री केल्यानंतर एखादो एक सुद्दां कार्यकर्तो आमचो हल्लोंक ना आमकांय दुबाव दिसता की खरेंच ताका भितर घेतला तेन्ना ताका तिकेट दितली काय कितें रे हो मतदारसंघ आसा हो मतदारसंघ भाजपाचोच मतदारसंघ पण योग्य कॅन्डिडेट पार्टीन आजुनूय फेरविचार करपाचो गरज आसा हें मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें तेज्या पयलीं सतीश गणान सांगलेलें म्हापश्यां की आमी तिकेट आसा पळय ती दिलीप पुरोळेकाराक साळगांव दितले आनी दयानंद मांद्रेकाराक शिवोले दितले पूण दावेदार आयज बसून आसा आनी हेज्या फुडें सुद्दां हांव दावेदार आसतलो हे पक्षान फायनल निर्णय घेतल्या नंतर आमी आमचो फुडलो मागीर निर्णय घेवया जय साळगांवकार आसूं किंवा आनी कोणूय आसूं हो आमदार ताका दिसलें की आतां ज्या पक्षान आपूण आसलो त्या पक्षान आपणाक आतां फ्युचर ना तेन्ना आपूण खंय वचचो हे ठरोवपाचो पूर्ण अधिकार त्या आमदाराक आसता म्हाका तशें दिसना तेणीन एक मिड टर्म आपल्या पक्षाशीन गद्दारी करून तेणीन एक खंय तरी घात केला येणाऱ्या आनी 15-20 दिसा भितर अशा पद्दतीचे आनीकूय प्रकार घडपाची शक्यता आहा जेन्ना सरकाराक सपोर्ट केल्लो जय साळगांवकर विनोद पालयेकर आनी विजय सरदेसाय धर्मशाला कार्यकर्त्यांनी तेन्नाच कॉम्प्रोमायज केल्लें म्हणून आमी सिन्स 1991 काम करता हांवें म्हज्या आयुश्यान केन्नाच खंयच्या दुसऱ्या पक्षा कडेन हांवें पळोवंक ना कतार दोहाचे गोवन वेलफेअर असोसिएशन गोंया खातीर वावुरता हे असोसिएशन आता NRI ग्लोबल गोवन्स कन्व्हेन्शन घडोवन हाडपाचो बेत करता असोसिएशनाचो अध्यक्ष सायमन डिसिल्वान प्रुडंटाक दिल्या त्या म्हायती प्रमाण पोर्तुगीज पासपोर्ट आशिल्ल्यांक ड्युअल नॅशनॅलिटी लागू आसची म्हूण ग्लोबल गोवन्स कन्व्हेन्शनाचो एकमेव अजेंडा The time has come that we Goans stand up for something for NRI Goan brothers and sisters working hard away from our beautiful motherland for the betterment of their families. I have decided to take a step towards a life-changing movement for Goans, thus hosting the NRI Global Goans Convention to be held in the state of Qatar. The theme of this convention is only one-point agenda of demanding dual nationality for Goans with Portuguese passport. This is the need of the hour for protecting and safeguarding our future generations' right. The date of this convention will be announced in due course of time. Thus, I appeal all my fellow Goans globally
and goes back at home to be a part of this movement. सरकार नुस्तेकारांक किकोत करता म्हूण ऑल गोवा फिशिंग बोट ओनर्साचो अध्यक्ष जुजे फिलिपाचो आरोप 4-5 वर्सां जाली खारेवाड्यार जेटीर फिशिंग हार्बर करता म्हूण बुन्याद घाल्ली उपरांत आज मेरेन कोणाचीच जाग ना माग जेटीर खंय सुमार 180 ट्रॉलर आनी 4000 वयर कामगार आसात मात फॅसिलिटी कसलीच ना. म्हणटकच हांव गोवोरमेंटाक विचारपाक वता आनी जो MPT वो सेंट्रल गोवोरमेंटान एक डिसिजन घेयल्लें की हिंगा एक फिशींग हार्बर बांदचें म्हणून आनी त्यो सगल्यो फॅसिलिटी तेजेर केल्ल्यो. आयज 4 वा 5 वर्सां जालीं हेजेर कांयच तेजो कांयच खबरूच ना. जो फावंडेशन स्टोन घालून दवरलेलो 4 वर्सां पयले तो फावंडेशन स्टोन देखून खूंय पडला वो कितें आहा तो कांय खबर ना म्हूण गोवोरमेंट इंट्रस्ट घेयना. आमी आमचो जायतो प्रयत्न करता. आमी गेले ते फावटी आमच्या फिशरी मिनिस्टराक बाब फिलीप नेरी रॉड्रिक्स हाका आमी आमच्या फिशींग जेटीर हाडलो आनी हाडलो तेन्ना तेणें आमकां सांगलेलें की आपूण तुमकां एक टेम्पररी फिशींग जेटी घालपाक आपूण तुमकां दितलो म्हूण. पूण तो बाटा जायतो प्रयत्न करता पूण म्हाका दिसना हो गव्हर्मेंट वो जे दुसरे हो सपोर्ट ताका मेळता जाल्यार कित्याक आमकां हे बोटी ह्या धोक्यार म्हणटा ते आमकां आमच्यो बोट्यो सुबे जाय पूण आमकां कॅपेसिटी ते बोटी लावपाक ह्यो लँडींग करपाक आमच्या नुस्त्याक देंवोवपाक ही आमकां फॅसिलिटी ना. ताका लागून आमकां एक फावटी दूख जाता जेन्ना भायल्यो फिशींग जेटी हांगा बोट्यो हांगा येता हे फिशींग बोट जेटीचेर पूण आमकां दूख जाता कित्याक तेंच्यो बोट्यो लावन तांकां काम करूंक मेळना. सो आमकां रिफ्यूज करपा पडटा कित्याक आमच्यो बोट्यो लॉंग सायड केल्ल्यो आसता जेटीक पूण त्यो बोट्यो बाड्यार रावपाक मेळना म्हणटकच फॅसिलिटी आमी लायक पणजेकारांक लायक बेतूलकारांक आमकां दिवपाक मेळना. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार 4 चौगान मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.